लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही म्हणून त्या कित करता गो बसलाय यो यो बसत्या बस हे गो तू आप्पा खिंग गेला गो अरे ओदो तो पंचायतीन गेला तो गोयना येल्लो न्हू हय. रे तोय गेला पंचायतीन हा आयले मोतीन ते गोयना गेले का ते म्हाका सांगतालो तो कसल्यो पळय स्किमी आयल्या त्यो चोवपाक जाय म्हणून हय रे म्हणूनच तो दूध तापपाक घेवन गेला रे अरे तेका ते सारखे कळना न्हू रे ती सारकी चवकशी करूंक जाय बरें केलें गोयनान ना जाल्यार मगो ते पंचायतीन लोक मगो सारके मालकिर्यात सारके काय सांगिनात आनी परत्यो फावटी घालूंक लायतात अरे बसत्या एक आनी दोन पावटी रे सुमारा भायर सोच सांगता अमृत्या त्यो फावटी घालच्यो चोयल्यार जाल्यार मगो पंचायती स्किमी नाका आनी कांय कामूय नाका तेंगे सारखे रे बसत्या हांव तुजे ही सर्टिफिकेट हाड ती सर्टिफिकेट हाड कितल्या वर्सां रावता तेजो दाखलो हाड इन्कम सर्टिफिकेट हाड आनी ती काय कितें म्हणटा ती बोनेफायड काय कितें ती सर्टिफिकेट हाड शी हा गो त्यो घेवच्या कितक्यो फावटी मारच्यो पडटा गो हय रे सरकार बाबा. दितले चिमटी भर मगो पूण त्यो फावटी कितक्यो गो बसत्या तुका खबर ना ह्या वर्सा मरे पंचायतीचे भांगरा उत्सवी वर्स मनयतात होय होय खूब दुडू येयल्या खंय 300 काय 500 कोटी येयल्यात खंय म्हाका खबर ना हितू दुडू ते कित करतले पळय ते हय रे बसत्या हांवूय तेच चित्ता म्हाका चड कांय कळना रे पूण हांवें आयकलां तें अशें आमच्या गोंयांत खंय 2 तरांच्यो ग्रामपंचायती आसा एक उंचेल्या पांवड्या वयली आनी एक सकयल्या पांवड्या वयली म्हणजे गरीब होय होय पंचायती खंय मगो जितलें उत्पन्न आहा खंय मगो तितले तांकां ग्रांट मेळटा चड ग्रांट चड पयशे आनी ते पयशे खंय मगो डेव्हलपमेंट केल्यार खंय तितके ते मोडटात मागीर आनी सुबेज ग्रांट मेळटा अशें आनी हे रे बसत्या खालच्या पांवड्या वयल्या ग्रामपंचायतीचें उत्पन्न तेंचें कमी आसा पळय तांकां रे तांकां मगो कांय प्रमाणान उणें मेळटा तशें जाल्यार त्या पंचायतीचो विकास तेंचे सुदारप खूब कळाव लागतलो मरे जावपाक देखून मगो अमृत्या आमच्या गोंयांत कांय पंचायतीक मगो आजून उदरगत जावंक ना आनी ताका लागून हें अशें जालां हांव एक सांगू बसतें हांव तुका पूण चे तुका तें पटचें ना आगो सांग गो तूं आरे बसत्या ज्या पंचायतीचें मरे उत्पन्न कमी आसता पळय ताका मरे सरकारान चड दुडू दिवंक जाय आनी ज्या पंचायतीचें उत्पन्न मरे चड आसता पळय तांकां सांगूंक जाय सरकारान खर्च थोडो कमी कर म्हणून आनी दोनूय पंचायतींक मरे एकाच पांवड्यार हाडूंक जाय तशें पळोवंक गेल्यार अमृत्या तूं म्हणटाय पळय तें सारकें बरें कितें खरें म्हणटा रे बसते हांव यो बस तूं तूं आप्पा, तूं आयलोय पंचायतीन गेल्लोय खंय मरे तूं आनी तो खंय ना कितें गेला रे पळय तो येता फाटल्यान ताका मरे पंचायतीन कितें पळय स्किमी आसा येवजण्यो आसा हय. तेची थोडी म्हायती जाय आशिल्ली आं म्हणटकूच ती फॉर्माय मेळटा जाल्यार तो पळोवंक गेल्लो कळ्ळें तुका मागीर मेवले फॉर्म ताका चे खंय रे फॉर्मा मेळ्ळा पंचायतीन ते सांगतात आमदारा कडल्यान घे नाल्यार पंचायती मेंबरा कडल्यान घे आनी दुसरें कितें जालां ना ह्यो पळय येवजण्यो आहा मरे तितल्यो कितल्योश्योच येवजण्यो कॅन्सल जाल्या म्हणले बंद पडल्या म्हणटकूच आतां गोंयनाय पळय हिंगे तेगे जाल्यार हाडचे पडले तर अरे बसते हांव हे पळय आतां प्रतिनिधी आसता तांकां निवडून दिल्ले आसता आमची कामां करपाक पूण ते खंय आसा खरें म्हणजे तांच्यांनी आमच्या घरांनी येवंक जाय प्रत्येकाच्या आनी काम करूंक जाय पूण ते जाग्यारूच ना हय तेचे कितें आहा तूं अप्पा जाण मरे अमृत्या चल गो इल्लें लिंबाचें सरबत करून हाड पळय चल हय गो बाय तुज्या हातचे ते गोंयना म्हणटा न्हू सदांच अमृत कशें सरबत ते इल्लें करून हाड मातसो जिवाक शितळसाण मेळुया तुमी बसून उलया हांव घेवन येता दत्तोप्पा हांवें तुका पंचायतीन व्हेलो आनी ताळा मत तुका फारीक करचो पडलो हय हय केसलो ताला रे गोंयना काय ना रे अरे आमी जर पंचायतीन दोगूय वचत जाल्यार थंय मरे गर्दी पडलेली आनी लोक लायनीन रावल्या कसली काय म्हणून चवकशी करीत जाल्यार ते हावस टॅक्स आनी लायट टॅक्स भरपाक उबे रावल्ले हे घराची पटी भरची पडटा पंचायतीन पळय ती म्हणटा हांवें भरूंक नाशिल्ली म्हणटकूच हांवूय उबो रावलो
म्हणून तो म्हणटा म्हाका तालाव पडलो म्हणून. हे रे लायटीची बिल आम्ही फारीक करता न्हू रे, पूण व्हड टॅक्स कसलो तर. अरे लायटीची बिलां फारीक करता ती आमी घराक पळय लायट वापरता ताजी. ही पटी म्हणजे आमकां मरे आमी ते रस्त्यार पळय चलता तो जो रस्त्यार आमकां उजवाड मेळटा पळय ताजो तो टॅक्स पटी म्हणटात ताका ती पंचायतीची. रस्ते लायटी पेटता तेची. हय. पूण त्यो लायटी पेटत ना मरे तूं अप्पा. अरे लायटी पेटू नाजाल्यार ना पेटू तांकां खंय पडला, तुवें पटी भरपाची आनी तांच्यांनी घेवपाची हो कायदो. अरे रस्त्याचे लायटी सोडून दी रे, पूण घरातली लायटी सुद्धा पळयलाय तुवें वचत असतात मरे. तूं अप्पा म्हाका मरे ही याद जाता, तुका याद जाता जाल्यार चोय. कसली रे ती? आनी पर्रीकराची रे सोपूत घेवच्या पयलीं लायट गेलोली तेन्ना तो उलयतालो पेपरार बी आयलें म्हण सगळें. कितें उलयतालो रे? तेणें सांगलें लायट गेली पळय तेन्ना मुखार कोणूच आयलो ना, आपूण फोन करून लायट काडली आनी तेन्ना समेस्ता उजवाड पडलो. अरे पूण पर्रीकर बाब सत्य येयल्या उपरांत लायट वयता पळय ती आदेस परत येयना मरे. दिसाक कितले फरी लायता जाणाय तूं? अरे सत्तेर येवचे पयलीं ताच्या मरे उतराक जिबेक धार आशिल्ली. आणि आता सत्तेर येवन ह्याच्या उतराचे धारेक कळम येयले अशें दिसता. तेंच म्हणटा हांव, हे मुखामळार एक कितें चित्र हाडटात आनी कितें तरी उलयतात काय कोणाच्या पाख्या पोलार रावून तांच्या नेटार उलयतात कांयच समजना. अरे हांगा तांकां ऑफिसरांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी जोखल्यात अशेंच म्हाका दिसता. पूण पर्रीकर तसलो न्हू रे. अरे तो कसलोय आसूं रे. अरे पूण हे लोकशायेन तेणें अशें वावरपाचें. धोतू अप्पा हांवें मरे पर्रीकराक टीव्हीचेरूय पळयला उलयतना, पेपरांचेरूय वाचल्या. ह्यो पळय पर्रीकरान स्किमी काडल्या म्हणटा पळय, लाडली लक्ष्मी गृहलक्ष्मी पळय त्यो खंय 180 कोटी रुपयांच्यो. हय हय अमृत्या, सरकारान खंय मुगो 150 कोटीची तजवीज केल्या आनी 30 कोटीची तजवीज खंय करपाची उरल्या. हो सरकार खंयसून हाडटलो काय पयशे कांय खबर ना. कोटी म्हणल्यार मरे कोटी. पयर खंय सगळ्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी आपल्या कडेन आसतल्यो कोटी जाहीर केल्या. सगळ्या मंत्र्यांनी आपली मालमत्ता जाहीर केल्या. हय पर्रीकरान फकत एकूच कोटी म्हणून सांगला. हांवें पेपरार वाचलेले रे, हेरांकडे खंय 5 कोटी 10 कोटी 20 कोटी 23 कोटी. छे, हिसपा भायर पयसो एकठांय करून दवरला मरे हेंच्यांनी. अरे पर्रीकार मरे आपल्या भाशणान मोदी 1 कोटी करताच कळ्ळें तुका, म्हणून ताचे कडेन 1 कोटी आसता. पूण ह्या बाकीच्या कडेन पळय 13-15 कोटी आसा तुमी म्हणटा, तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान 15 कोटी तरी करच्यो. बोस्त्या गोयना दोतू अप्पा कसो उलयलो पळयलो मरे, आयले तुमच्या तकलेन. आगो तांच्या तकलेन ना येवपाक ते कितें गोंया भायले तर गोंयकार मुगो ते. गोंयकार भावांक सगळ्यो गजाली खबर आसा. कोण कितें नाड पेन्ना करता, कोणाचो स्वार्थ खंय आसा, सगळ्यो खबरो आसा. ह्यो गजाली उलोवन दाखोवपाची गरज नासता खरें म्हळ्यार. दोतू अप्पा उक्त्यापणान दाखयला हेच्या कडेन इतल्यो कोटी, खऱ्यान हेच्या कडेन कितल्यो कोटी आसतल्यो तर. दत्तू अप्पा हांकां पयसो मेळटा पळय तो लोक कल्याणा खातीर, लोकांचे उदरगती खातीर. पूण हो इतलो पयसो हेंचे कडेन कसो साठवता रे? अरे हेजो अर्थ म्हणजे तो ते पयशे लोक कल्याणा खातीर मोडिनात. सादी गजाल मरे. हेंच्यांनी लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाची. हे जर खरे लोक प्रतिनिधी न्हू जाल्यार सगळ्या लोकांचे बरें करपाचें येवजूपाक जाय. आमचो बापूचे रे महात्मा गांधी तेणें कितें सांगलेलो खबर आहा? कितें खबर ना? सांग दोतू मरे. अप्पा मातशें सांग रे ताका. ताणें कितें सांगलां जाणा मरे, उदरगत करतलो देशाची जाल्यार दिल्लीक वचपाची गरज ना म्हणून. तुवें उदरगत करपाक तुज्या जाग्या वयल्यान करूं येता. पयलीं तुज्या वाड्याची कर, मागीर तुज्या गांवाची कर, मागीर तुज्या म्हालाची कर आनी मागीर तुज्या राज्याची कर. राज्याची उदरगत करीत जाल्यार आपसुकीच मरे देशाची उदरगत जाता. आयकलंय मरे? हय आयकलें. जाण मरे हे बापूजीन मरे सारकें सांगलें. आतां हो पयसो 500 कोटी रुपया पंचायतीचो येयला त्या ते गोंया सोंपतो देव जाणा. तशें पळोवंक गेल्यार मरे गोंयांत जायतो वावर जावपाचो आसा. तशें मरे गोंयना हे पंचायतीचे विकास करपाचो आसता तो मरे कोण करूंक सोदिना. हे राजकारणी आसा पळय ते फक्त प्राधान्य दितात आपल्या मनशांक. शाराचो विकास तांकां नाका, गांवाचोय विकास तांकां नाका.
आपल्याक जे राजकारणी पाठिंबो दितात जावं आपल्या खातीर जे कार्यकर्ते वावुरतात पळय तांचो विकास करप मरे मेन तांचो काम कळ्ळें. कोणाकूच कसलेच गांवांत आज पर्यंत काम करपाचें ना. त्या खातीर मरे आमचे गांवगिरे वाठार मुगो अशे बेटे पडून उरल्यात. पेडण्या सारकिल्ल्या गांवांनी वचून कितलीशीच उदरगत जावपाची आसा. सांग्यार काणकोणा खूब उदरगत जावपाची आसा पूण थंय कोण करूंक सोदिना. कित्याक थंयसून जाय तसो पाठिंबो मेळना. कार्यकर्ते जाय तसले ना. अश्यो भानगडी जाल्या. आतां हे तांकां 500 कोटी रुपया दिल्या न्हू. 500 कोटी रुपयांनी तांच्यांनी प्रत्येकान आपल्या वाठारांत एक ग्रामपंचायत संकुल प्रकल्प करूंक जाय. खंयचो राजकारणी आनी खंयचो पंचायतीचो वांगडी ह्या तरेन पावल घालता सांग पळय म्हाका. पंचायतीच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान प्रत्येकान आपलो सत्कार करून घेतलो. आपल्या पंचायतीक पुरस्कार मेळोवन घेतलो. आपलो सुवार साधलो. आमच्या आम आदमीचें कितें? लोकशाय